गोय वैजकी महाविद्यालयात वखदांचो उणाव आसा। लोकांक वखदां भायल्यान घेवची पडटा असो प्रश्न सभाघरात उपस्थित करून विरोधी पक्षाचे आमदार पांडुरंग मडकयकार हांणी भलायकी मंत्री ॲडव्होकेट फ्रांसिस डिसोजा हांकां धारेर धरले। गोय वैजकी महाविद्यालयात जावपी वेगवेगळ्या दुयेंसांच्या वखदांच्या उणावाचेर सभाघरात बरोच बोवाळ जालो। आरटीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नॅशनल लिस्ट ऑफ एसेन्शियल मेडिसिन्स आसा पळय ती विकत घेता आनी ही सगळीं आमी पेशंटांक फुकट दिता। आनी तेजे भायर आमचे कडेन नॉन NLM लिस्ट आहा जेचे आमी लोकल परचेस करता। एक टेंडर करता, एक लोकल परचेस करता। तुका तुजी म्हायतीक सांगता हांव सांगता, चुकोन केन्नाय दोतोर एका पेशंटाक जाय ते वखद दिवं शकना, कित्याक आमची लिस्टा प्रमाणे सगळें चलता आनी त्या कारणां खातीर केन्नाय पेशंटाक सांगता भायले वखद घेवचे पडटा म्हणून। ए जशें करेक्शन केलें न्ही तशें तुमी B आनी C करेक्शन करूंक जाय आसलें की आमी सगळींच 100% वखदां हॉस्पिटलांनी फ्री दिना। तुवें तो 100% करेक्शन करपा हे तुजे रिप्लाय प्रमाणे 100% प्रश्न जावना। रिप्लाय प्रमाणे आता की सगळे तुमी फ्री दिता आनी हॉस्पिटलांत जर एखाद्या वेळ अवेलेबल ना जाल्यार तुमी भायल्यान हाडून फ्री दिता अशें आता। आमचे लोकल परचेस करतात आमी। आमचे कडेन कितलेशेच पेशंट येतात जे वखदां थंयसर हॉस्पिटलांत ना, तेंचे कडेन ते परवडना, तांकां पयशे नासता म्हणून आमकां दी म्हणून। आनी म्हाका दिसता आमचे सगळे आमदार एग्री जातले, आमी कितलेशे पेशंटाक अशें आमी हेल्प करतात तांकां वखदां दिवपाक किंवा बाकीचे केन्ना कसलो पार्ट्स जाय कितें जाय हे करपाक। आनी तुमी कशें सांगू शकता की सगळें फ्री दिता म्हणून? स्पीकर सर, आमी 25 ते 30 कोटीची वखदां विकत घेता, म्हणजे वार्षिक आहे म्हणटकच चडशी वखदां आमी विकत घेता। कांय कारणां खातीर पेशंटाक दुसरें वखद जाय पडटा तेन्ना आमी तो लोकल परचेस करचो लागता। लोकल परचेस करी पासून आमीच करता लोकल परचेस, तो करी पासून केन्ना वखदां फास्ट हाडची पडटा, म्हणजे लोकल परचेसाक सादारणचे 24 वरां लागता। स्पीकर सर, म्हाजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा। तुम्ही हाडटा, तुम्ही फ्री दिता म्हणटा, तुज्या उत्तराचेरूच अजून तुज्या पयल्या तेजेर आसा। तुम्ही म्हटला की फ्री दिता म्हणटा म्हणून, म्हाका तेजेरूच तूं स्पेसिफीक सांग, ही सगळीं वखदां तुम्ही फ्री दिता काय ना, की पार्शियली तुम्ही भायल्यान हाडपाक लायता वखदां लोकांक? प्रिस्क्रिप्शन येयले, फार्मासीन गेले, एप्रुवल गावलो, ते वखद हाडचे लागता। ओके, टायमाचो प्रश्न, पूण फ्री दिता काय कितें? न्हू, प्रश्न कितें आहा, म्हाजे कडेन ना पळय, तुम्ही 24 तेन्ना पेशंटाक हाड म्हणटा आमी ते ना म्हण, पूण तेका रिइम्बर्स करता तुम्ही? कारण सांगलें तुका, कित्याक ना पळय तें तेका तुम्ही पेशंटाक रिइम्बर्स करता? जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा तांकां सगळ्यांक रिइम्बर्समेंट आहा। नाही, कॉमन पेशंट असता तेका तुम्ही रिइम्बर्स करता काय? स्पीकर सर, गोवा मेडिकल कॉलेजीन 1200 बेड्स आसात। साधारण 1200 बेड्साचेर 1200 पेशंट असतात। ताच्या शिवाय स्पीकर सर, OPDक 1800 ते 2000 दररोज पेशंट येतात। त्यामुळे साधारण 3000 ते 3500 पेशंट GMCन येतात। आमचो प्रयत्न निश्चित असता की 100% सगळ्यांक वखदां मोफत मेळूंक जाय म्हणून, आणि त्यामुळे आमी कॉमन परचेस फाटल्या 2-3 वर्सां पयलीं आमी सुरू केलो, म्हणजे हेल्थाक आणि GMCकूय स्पीकर सर। आणि तातूंतसून नॅशनल लिस्ट ऑफ एसेन्शियल मेडिसिन्स जी आसात ती आमी सगळी खरेदी करतात। ताच्या शिवाय मेडिकल कॉलेज जी यादी दिता ती आमी खरेदी करतात। स्पीकर सर, ती खरेदी केल्ली सोंपली एखाद्या वेळार जाल्यार लोकल परचेस करतात। पूण स्पीकर सर, केन्नाय जे 3000-3500 पेशंट OPD आणि इन पेशंट असतात, त्यात काही पेशंटांक निश्चित अशी दोतोर रिकमेंड करता केन्ना केन्ना जे स्पेसिफीक असता, जे आमच्या लिस्टा पलीकडचे असता। दोतोर एखाद्याला रिकमेंड करता आणि ते मागीर ताका प्रिस्क्रिप्शन दिता, तो भायल्यान हाडटा। इन जनरल आमी सांगा न्ही स्पीकर सर, ही सगळे सांगपाची गरज ना। माय क्वेश्चन इज व्हेरी स्पेसिफिक। स्पीकर सर, सगळे कित्याक सांगचे पडटा, सगळे इतल्याच खातीर सांगचे पडटा की सोयीचो प्रश्न, पयलो प्रश्न चुकीचो असलो ताचेर घसरता गाडी, तो विचारलोच ना। आणि हांगा ह्या सभागृहाचो वापर करून जनते भितर ह्या सरकारच्या मनात संभ्रम जेन्ना निर्माण करपाचो प्रयत्न जाता, संभ्रम जेन्ना निर्माण करपाचो प्रयत्न जाता, त्या वेळार मुख्यमंत्र्याक वचून क्लॅरिफिकेशन डायवर्ट करपाचो तुम्ही प्रयत्न हांवें स्पीकर सर हेल्थ मिनिस्टर म्हणून काम केलां, त्यामुळे हांवें अनुभव घेतला थिचल्लो। हांगा धोडवप खूब सोंपें आसता, खूब धोडवप सोंपें आसता।